गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावास पळयात खबर विस्तारान। कोरगांव पेठेचा वाडावेल्या दूध उत्पादक संस्थेत गोंधळ चालला। थळावो दूध उत्पादक शेतकार बाबू शेटयेन आरोप केला। आमचे कडल्यान 22 रुपया लिटर दूध घेतात आणि आपूण भायल्या भायर 60 रुपया लिटर विकतात। हेच जर आमी केले जाल्यार आमकां नोटीसी धाडटात। आमकां फावो तो दर मेळना। गायी आनी तांचे खावडीचो खर्च परवडपा सारको ना। तातूंत रिणाचें ओझें अशे परिस्थितीत जगचे कशे शेतकारान प्रस्न विचारला। आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो दिवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या गजालींचेर लक्ष दिवचें, जेणे करून गोवा डेअरी आणि शेतकारूय आत्मनिर्भर जातले अशें ताचें म्हणणें। तांच्या फायद्या खातीर संस्था जर भायर दूध विकता आसत जाल्यार आमी कित्याक विकचें न्ही। संस्था फायद्यान चलप ही गजाल मान्य, पूण शेतकारांचें कितें? दिसभर आंग मेहनत करून निमाणे कडेन आमकां कितें? ह्या संस्थांच्या कारभाराक लागूनच गोवा डेअरी लुकसाणीत आसा असो आरोपय ताणें केलो। पळयात तो कितें म्हणटा तो। गायत्री संस्था आमचे दूध उत्पादन तेचो मी सभासद पयलीपासून हांव फावंडेशन आनी म्हाजे कडेन म्हशीचो पयलीं धंदो आसलो। म्हशीचो धंदो आसल्या उपरांत मी तो कमी दूध मेळटा म्हटल्यार गव्हर्मेंटान स्कीम काडली गायीचो कामधेनू म्हटल्यार ते स्किमी अंडर गायी घेवया म्हणून मी गायी घेवपाक गेले। मी सगळी फॉर्मेलिटी केला। म्हाका एक सर्टिफिकेट जाय आसली आमचे संस्थे मार्फत ती एनिमल हजबंडाक दिवपाक, ती हेंच्यांनी दिवंक ना। मागीर मी ग्रामपंचायतीसून हाडले आनी ती मी गायी घेतले कशें जालें तरी। मागीर दूध घालूंक सुरू केलें संस्थेक, दर कमी पडोंक लागलो। संस्था खंयची ती? गायत्री खंयसर ती? पेटेच्या वाड्यार गायत्री पेटेच्या वाड्यार संस्था दूध उत्पादन सहकारी ते संस्थेक दूध घालूंक गेलो। बघले जाल्यार गायीची दूध घालूंक गेलो म्हणजे दर कमी पडोंक लागलो। म्हाका दिसलें की मी भायर विकपाचो म्हणजे म्हाजे कडेन 15 लिटर दूध आहा, तर मी त्या भायर 10 लिटर म्हाका कित्याक मेळ्ळा। मी बॉटलीन भरून धानाची बॉटल आनी कोण जसो कस्टमर दिता तशें तशें मी बॉटली भरून दिवंक लागलो। तर तो चेअरमॅन म्हाका सांगता कितें, तूं भायर विकूं शकना, विकतय जाल्यार हुंसार आमी तुजो घेवचो ना म्हणून। तर मी ताका काय म्हणलां, असो कसो रूल आहा? आनीकय फार्मर म्हटल्यार विकतत म्हटलां। तांकांय सांग, कायदो जाल्यार सगळ्यांक कायदो सारको, आनी म्हाज्या दुधान जर फॉल्ट आहा जाल्यार तूं म्हाजो दूध बंद करूं शकता किंवा हो तुजो बटर रेट बी येता असं सांगूंक शकता, तें आमी एग्री जावं शकता। पूण तसो ना, मग तूं तुजो इन्सेंटीव बी सगळं आडाय तर म्हणटा। इन्सेंटीव आडाय तर तुका मी भियालो कित्याक तेचेरच आमचो बेनिफीट आसता। आनी कामधेनू स्कीम काडल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचा लोन हे 22 रुपयान म्हाका दर पडोंक लागलो। म्हटल्यार जमचा ना म्हणून मी भायर घालूंक भायर घातलें दूध। भायर घातलें हे म्हाका धमकी मेळ्ळी की कंपल्सरी तूं हुंसरच दूध घालूंक जाय। म्हटल्यार म्हाका तर जमचा ना इतक्या ते रेट कितके दिता तुका? 23 रुपया रेट दिता। 23 रुपये गोवा डेअरी? गोवा डेअरी म्हटल्यार 23 रुपयान काय म्हाजो जायना। एक गाय पोसतले दुधाची जाल्यार 200 रुपया खर्च येता, मिनिमम 200 रुपया। पेंड एक 8 किलो घातलो, पेंड 8 किलो घातलो तर 10 लिटर दूध येतालो। त्या भायर ताका इतर खर्च आनी ते गाय घेतल्या उपरांत मिल्किंग मशीन घेतले त्याचा लोन, परत ग्रास कटर घेतले ताका म्हाका काय सबसिडी ना, परता लोन आहा आनी म्हाजा पोट म्हणून ह्या 23 रुपयान म्हाजा कसाच जायना म्हटलं। म्हणून मी म्हटलं भायर विकूंक नाका म्हणटात, सगळं दूध हुंय धाड म्हणटात। तसं म्हटलं जावं शकना कित्याक म्हाजो पोट भरतना। मी म्हटलं तुमी विकतात हय, सगळं जर दूध तांकां जर गोवा डेअरी घालपाक गेलो जाल्यार तुका टोटल कितके पयशे दिसाक मेळटा? 23 रुपयान हिशोब 15 लिटराचे। आता सध्या 15 लिटर आहा, फाल्यां म्हाजे आनी गायी येतले न्हू, म्हणजे आनी 50 लिटर जाताला परत ते आहा ते। म्हणजे तांकांय पेंड दिवची पडटा न्हू, म्हणून म्हाका आतां भायर घालूंकच दिला आतां। कित्याक हे 23 रुपयान म्हाजो पोट म्हणजे म्हाजाय भरतना गायीचाय भरता आनी बँकेचे लोनूय फारीक जाता। आनी बँक आतां दारार येवन बसलेली आहा। आनी जर गायी जर मी ते विकले समज जाल्यार ते चेअरमॅनाक खबर आहा कशी लोनां फारीक करची पडटा ते, कित्याक तेकाय ते भोगलेलो आहा। तेंच्यांनी स्कीम पुरी जावचे पयलीं विकलेले आहात गायी। बँक काय आपली सोडिना न्हू, तांकां आयज ते मिनिस्टरा कडेन सुद्दां पावले आहात, खंयच्या मिनिस्टरा कडेन, कित्याक हे लोन माफ करा म्हणून। पूण ते माफ जायना आतां, ताका बॉन्ड पेपर बरोवन दिल्लो आसता, अमके वर्सा ती पोसूंकच जाय कंपल्सरी। पूण ते गायीचंच ह्या करतले ना, गायीन दूध दिला तर तिका पेंड दिवंक जाय ना, पेंड दिवंक 2 महिने गाय व्हरान सरळ ती उडोवची पडटली कित्याक ती वयतली। ती नुसते चाऱ्याचेर रावची ना गाय। सध्या तुका आतां खांड बी दिता ते गोवा डेअरी? ना, मी दूध घाली न्हू भायर घाली ते मी तेंच्या कडेन मागांक ना। म्हाका खबर आहा मी कित्याक मी ते संस्थेन वावरान येयल्लो, मी दूध म्हाजो जितके आयकली तितके दूध आहा तितकी म्हाका तेंच्यांनी पेंड दिवंक जायी। पूण मी आसूं तेंच्या कडेन वाद जाता म्हणून ना, मी मागीर भायर आसा दुकानां आहात प्रायवेट
तेंच्या कडसून पेंड हाडून घालीन. पूण म्हाका दूद मेळटा न्हू त्या पेंडीचेर सुद्दां. गोवा डेअरीची जाय अशी काय म्हाका येना. पूण ते व्हेलें जाल्यार तरी सुद्दां संस्थेक फायदो जातलो किंवा एका पोता फाटसून 2 रुपया जरी मेळ्ळे संस्थेक तरी तो फायदो जातलो. पूण मी व्हरना कितें आसूं तेंच्या वांगडा वाद घालूचो पडटा म्हणून मी तेमकां काय विचारला अरे डिग्री कित्याक लागना काय लागना ते म्हणतात तुझा पाणी. अरे पूण तो पाणी जाल्यार तुमी गोठ्यान येवन चेकिंग करा न्हू. मी दूध काडटे थंय चेकिंग करा. मी तुमकां ऍप्लिकेशन बरोवन दिता जाय जाल्यार म्हाज्या गोठ्यान येया सॅम्पलाक जाय तितक्या दूध घ्या आनी तुमी चेकिंग करा. त्या दुधान आनी ह्या दुधान फारफेर जाता जाल्यार म्हाजे गायक जो काय रेट गोवा डेअरीन ठरयलो 100 रुपया 100 रुपयाच दिवचो पडटलो तांकां. खाना इकूची पडली इकून गेले जाल्यार ती स्किमीची ह्या सोपांक ना. ते गव्हर्मेंटान दिला आमकां की अमके टायमाक ती गायी तुमचे सुट्टले तो काय प्रेड सोपांक ना अजून. म्हणजे फाल्यां म्हाका ते गायी सोपासर ते ठेवचे पडले नाल्यार म्हाका ते इंट्रस्ट सकट फारीक करून परत सबसिडी फारीक करूची पडली न्हू. हे 3 गायीचा लोन मिल्किंग मशिनाचा लोन आणि ग्रास कटर काय म्हाका सबसिडी ना. म्हाका ते 27-28 हजारांत होंडाचा घेवन येयल्लो मी तर ते फारीकच करूंक जाय. आनी परत म्हाजा पोड आहा. आतां पेट्रोल आतां समज सुमुला सारके खंय तरी गेले आतां माजऱ्याक गेलो जाल्यार 50 रुपयाचा येवंक जावंक 50 रुपयाचा पेट्रोल म्हणजे दुधाचो परत म्हाज्या ह्यान देंवलो न्हू. म्हणून मी सांगता म्हाका काय करूंक ते कळना. गव्हर्मेंटा कडेन मागता मी तेजें काय करूंक ते सोल्युशन काय तर काडून दिवपाचो नाल्यार ते गव्हर्मेंटान सगळां घेवन जावपाचें गायी बी मशिनां आनी म्हाजो लोन माफ करपाचो इतक्यान मागता. मी मागीर सर्वीस मागाना की म्हाका सर्वीस जाय. म्हाज्या हांगात मी फार्मर मी कांय करूं शकता कसलो भाजीपाल्याचो सुद्दां धंदो करूं शकता. पूण मी असो न्हू की हे सर्वीस दियाता ना. फार्मर आमी अशें जर म्हाज्या सारकें जर कमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान बेकारी वाडत चल्ली न्हू. आनी गव्हर्मेंटान स्कीम काडल्या कामधेनू की गायी घ्या तुमचा रोजगार चलया कसो चलतला. आनी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा जाल्यार हे काय असं जावं शकता का. आणि मेकिंग इंडिया जावं शकता. हेंच्यांनी तर सगळं ते मोदीचे ते जीन पॅन्टीच्या वर्सान घातलेले फाटल्या असं तर म्हाका दिसता. तो चेअरमॅन तर आपुणच काहीतरी व्हडलो करून दाखयता की त्यांनी एकदा गायी घेतले ते टार्गेट सोंपच्या पयलीं ते गायी विकले तेंच्यांनी फार्मरांनी आमचे संस्थेचे. ते आतां तांकां बँक लोन ह्या करूं ते म्हणटा फारीक करा तेंचे तो आतां सुद्दां सद्यांनी तो विदाउट लोन घेतला लोकांनी हे 22 रुपयान फारीक जायना. आपले पयशे काडले तेंच्यांनी पूण आयज तांकां बँक तेंच्या दारार येवन बसता. आमच्या अजून दारार येवंक ना पूण फाल्यां सकाळी येवं शकता. हेंच्यांनी अशी परिस्थिती हाडल्यार येवंच शकतली ती न्हू. हेंचो डिलर कोण आहा गोवा डेअरी आमचो हेंकां काय भंय ना. कितकेय दूध दिला तर हेंच्यांनी गोवा डेअरी हेंचा उपत तरी पूण हे आपूण भायर विकतात कितें संस्था चलांक जाय संस्थेचा पोट भरांक जाय किंवा ते 9 जाण आहात त्यांचा पोट भरांक जाय किंवा तो चेअरमॅनाचा भरांक जाय म्हणून हे भायर विकतात ना. तसंच आम्ही भायर विकतो. आमकां ऑब्जेक्शन काय ना त्यांचं की तू भायर विकतो असा करतो पण आमकां तर काय ना प्रॉब्लेम. ते विकतात तसं आम्ही विकतो. कोणी कोणाक आडावं शकना. मी दुसरे कमिटीक गेलो संस्थेक गेलो माझ्या नावावर जर आहा जाल्यार तेंचे तर आडावं शकतात किंवा मी लेबल लायला माझा स्वतःचा आणि त्या दूध विकला तर ते म्हाका आडावं शकतात. मी असं प्रायव्हेट डोर टू घरा कणकणी फिरान घालतो म्हणून तेंच्यांनी म्हाजेर ऑब्जेक्शन हाडूंक फावना न्हू. नाल्यार तेंच्यांनी स्वताचं दूध भायर विकतात ता बंद करूंक जाय. तांकां तर डिलर आहा गोवा डेअरी ते विकतात थंय भायर न्हू. आनी गोवा डेअरीचो सुपरवायझर येता आनी म्हाका सांगता आतां भायर विकूंक मेळचा ना तुका इतको रेट आमी रेटाक म्हटल्यार चड झगाडणे ना म्हटलां. तुम्ही म्हटलं तुमची ड्युटी काय आहा मी सकाळी दूध हाडला किंवा सांजचा दूध हाडला तुमचो टायम आहा तसो ता दूध तुम्ही चेकिंग करूंक जाय. आयज ताका तुम्ही कितके जाणां म्हटल्यार चेकिंग केलें तेची म्हाका म्हटल्यार स्लीप दाखया म्हटल्यार कोणा फार्मरांक म्हटल्यार तुमी हें घातलें फायन घातलें. तो म्हणटा आपल्या कडेन तसलें कांय ना. आसांकच जाय तेच्या कडेन कितें तो तेजो फाल्यां ट्रान्सफर जालो जाल्यार दुसरो येतलो त्या तो तेच्या कडेन ती पावती पावंक जाय. आनी तो जर हांव क्लीन दूध घेतलो हंगसर त्या गोवा डेअरी आमकां रेट बरो दितली कित्याक दूध बरा पावता गोवा डेअरी. थंयसूनच बटर रेट येयलो जाल्यार आमकां फार्मरांक काय मेळटलो. अशें संस्थेचे फार्मर वाडांक जाय न्हू. तुम्ही आयज म्हाजे कडेन मी भले 5 लिटर घालता 10 लिटर भायर विकता पूण फाल्यां म्हाजे गायी ही जातले आनीक आहात म्हाजे कडेन गायी ही येतली तेव्हा माझं 50 लिटर दूध जाता. टोटल गायी तुझ्याकडे कितक्या आहा. माझ्याकडे सगळं 11 नग आहा. 11 नग. म्हाका सांग आता सध्या तू दूध खंय घालतय. आता ना इलाज दिलो न्हू. मी आता खंय मेळटा उरलेला दूध कोणाक मागतात तांकां दिता मागीर दर कमी दरान सुद्दां मी दिवंक शकता. काय करतले तर उरला न्हू. आता हेंकां मी ऑप्शन दिला की म्हाका मिटींग घे आनी काय तर सांगा. एक्चुअली तेंच्यांनी म्हाका सांगच्या पयलीं मिटींगेन घेवन सांग अरे बाबा तूं भायर विकतो
काय करतं मी सांगतले आलं मी लेबल लावून काय विकू शकाना मी असं प्रायव्हेट घालतं कित्याक माझ्या गायीचा आणि याचा माझं पोट भरना मागीर माझी गायी येयली काय मी तुमकां सगळ्यात हाडून घालता आनी भायर विकते. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. मडगांव पालिकेच्यो कोयर उखलपी 7 रिक्षा धुल्ल खायत पडल्यात, कित्याक तर तांची सर्व्हिसिंग आनी मेंटेनन्स सारको जायना खंय. ह्यो 7 रिक्षा एका बरोबर एक नादुरुस्त जावपाचें कारणय मजेशीर आसा. कारण कितें तर ऑयल आनी ग्रीस लागून हात आनी कपडे म्हेळे जावपाक जायनात. मडगांव पालिकेच्या अभियंत्यांचो हो हट्ट. गाडयांची दुरुस्ती आनी तांचो मेंटेनन्स करप ही पालिका अभियंत्यांची जापसालदारकी. हात आनी कपडे म्हेळे जावपाक जायनात म्हणून गाडयांक हात लायलो ना जाल्यार कशें जावपाचें शॅडो कावन्सिलान प्रस्न विचारला. तशेंच पालिका मंडळान ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. म्युनिसिपालिटी गॅरेजीन ओल्ड मार्केटान पयले त्या प्रमाणे रिक्षाज 7 रिक्षा 2016 जून 2016 गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीक दिल्ले टू स्ट्रीमलायन द वेस्ट कलेक्शन. कित्याक व्हडले ट्रक बारीक बारीक रोडार वचना आनी वयरी चडपा त्रास जाताले अशें म्हणून 7 रिक्षाज दिल्ले म्युनिसिपालिटी. आनी त्या टायमार आमकां याद जाता अप टू डिसेंबर पासून ते तशेंच पडिल्ले आसले म्युनिसिपालिटी गॅरेजीक म्हळ्यार ते चालीक लावंकूच नाशिल्ले. आनी तेन्ना आमी रेज केल्लो इश्यू की ह्यो तुमी आयडल दवरतात आयडलूच म्हण न्ही ताका सर्विसींग आसता प्री सर्विसींग आसता तीन प्री सर्विसींग कितें आसता. सो त्या टायमार आमी तेवूय नदरे हाडले तेमच्या की तुमी ह्यो हे भाशेन यूज करनासतना आयडल दवरून फाल्यां तेजी वॉरंटी बी हें जाता. आनी आज पळयलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा गॅरेजीन कशे भाशेन सामकें स्क्रॅपा उडयल्ल्या भाशेन ती आसा. आनी आमी जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे त्या प्रमाणे आमकां ह्या म्युनिसिपालिटीक सो कांय 7 कितें बॅटरी जाय म्हूण सांगल्या. बॅटरी लागून ते स्टार्ट जायना म्हण. पूण एक बरोबर 6-7 बंद पडपा कारण कितें एक बरोबर 7 रिक्षांक बॅटरीची गरज कित्याक पडली कित्याक हाजो टायम टू टायम मेंटेनन्स जायना. म्युनिसिपालिटी कडेन ऑटोमोबायल इंजिनियर आसा मॅकॅनीक आसा एसिस्टंट मॅकॅनीक आसा ताजे हेल्पर्स आसा. पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट म्युनिसिपालिटीन आमकां दिश्टी पडटा की व्हेकल्स अशेंच पडून उरतात आनी ताजें सारकें मेंटेनन्स जायना. सो खंय तरी हें स्ट्रीमलायन करपाक एक गरज आसा. दुसरें आमकां आयकूं येता की जे मॅकॅनिक्स आमचे आसा म्युनिसिपालिटीन तांकां दे कॅनॉट एफोर्ड टू डर्टी देयर हँड म्हळ्यार तांकां ऑयल आनी ग्रीस हाती लागपा शिरपणा आंगाक लागपा शिरपणा. इतले बरे मॅकॅनीक आमचे कडेन आसा इतले सामके प्रोफेशनल की तांकां कसलीच घाण हातीक जावं तांच्या आंगाक लागपा शकना तसले सपोज मॅकॅनीक आसा. सो हे भाशेन मेंटेनन्स जातलें कशें. सो हो एक प्रश्न आसा. फाटींच एक ट्रक नंबर 36 कितें तरी तो 1.5 म्हयने सुमार गॅरेजीन पडिल्लो ते गियर शिफ्टिंग कसले तरी पार्ट घालपा खातीर आनी ताजे उपरांत घायले उपरांत तो धाडलो फॉर वेस्ट कलेक्शन आनी सेम डे बंद पडलो. सो हे भाशेन कारस्थान सपोज जावपा लागली हे भाशेन सपोज मेंटेनन्स जावपा लागले जाल्यार वायट एलिफंट जातात म्युनिसिपालिटीक. आमी हेज्या पयलीं एक सजेशन दिल्लें की प्रत्येक व्हेकलाक एक सेपरेट फायल दवरची म्हूण रायट फ्रॉम द डे ऑफ परचेस टील द रनिंग ऑफ इट कितलीं वर्स जावं एक फायल एक व्हेकलाक कित्याक एटलिस्ट एक आयडिया मेळटली एक व्हेकला फाटल्यान कितलो खर्च जाता आनी तो ताजेर एक प्रॉपर एक हें स्टडी मेळटा आशिल्ली की ते व्हेकल सारके यूज जातात काय ताका खंय तरी मिसयूज जाता काय म्हणून. सो हें आनी एकदां आमी सजेशन घालपाक सोदता म्युनिसिपालिटीको जे इतले व्हेकल्सांचे फ्लीट आसा तांकां हे भाशेन सेपरेट फायल सिस्टम दवरचें म्हणून. दुसरें आतां जेन्ना 7 रिक्षाज बंद आशिल्ले जाल्यार 7 रिक्षा ड्रायव्हर आसतात. सो ह्या काळांक जेन्ना ते बंद आशिल्ले जाल्यार ते ड्रायव्हराचें जालें कितें आमचे रिकॉर्डां चॅक केले जाल्यार प्रत्येक ड्रायव्हराक आपलो पगार मेळ्ळा म्युनिसिपालिटीन फारीक केला. पूण व्हेकल्स बंद आसुनूय बी हे भाशेन कित्याक जाता. सो हेजी आमकां समजुकाय एक्सप्लेनेशन सांगपा म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीन दिवपाक गरज पडटा. कित्याक जेन्ना व्हेकल्स चलनात आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट ड्रायव्हर्सूय आसता आनी तांकां सामकें विथावट एनी वर्क काम पेमेंट मेळटा जाल्यार हें एकदम लॉस जाता फायनली टॅक्स पेयराक. हेजेर आमकां एक प्रॉपर इन्क्वायरी जावची आनी एक कितें आहा तें कावन्सिलान उगड्यार हाडचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांकळी मतदारसंघातल्या उदरगतीवेल्यान आदलो आमदार प्रताप गांवसान भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. बेश्टी आश्वासनां दिवन लोकांक फटोवपाचो यत्न करूं नाकात. तुमच्यान जायना जाल्यार जायना म्हणून सांगात, पूण लोकांची दिशाभूल करूं नाकात अशें ताचें म्हणणें. हॉस्पिटल बांदता म्हणून बुनयादी फातर घातिल्लो, पूण आजपासून ताची पूर्तता जाल्ली ना. हरवळे गांव दत्तक घेता म्हणून सांगिल्लो, दत्तक घेतलोय बी, पूण दत्तक घेवन ताचे फुडें कितें जालें? 10 वर्सां जालीं बस स्टँड बांदताच, बस स्टँडाचें काम अजूनय पुराय कित्याक जायना? राज्यांत आनी केंद्रांत भाजपाचेंच सरकार आसा. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या मतदारसंघाचो आमदार मुख्यमंत्री. अशें आसूनय ह्यो गजाली कित्याक चालीक लागनात असो प्रस्नय प्रताप गांवसान विचारला. हॉस्पिटल बांधल्यामुळे एक फाउंडेशन घातलेलें, पूण आजून पासून तेजी कांय पूर्तता जाल्ली ना. जे तशेंच हें आसा पळय, म्हणजे हॉस्पिटल घालता म्हणून लोकांक जें आश्वासन दिल्लें, तें आश्वासन केजें फाउंडेशन जर घातलें जाल्यार तेजी पूर्तता चालू जावंक जाय आसली. ते मागीर म्हणटाले कितें लँड एक्विशन करपाक प्रोसेस वयता. जेन्ना तूं फाउंडेशन घालता तेजी पूर्तता चालू जावन ते इमारत इतक्यान बिल्डींग दिसूंक जाय आसली. आनी आयज लोकांक गरज आसा हॉस्पिटलाची. आयज कशें आसा, तांकां सगळें इजी आसा. सेंटराक आयज BJP आसा आनी स्टेटीन BJP सरकार आसा. ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनी मुख्यमंत्री आसा तो प्रमोद सावंत आसा. आनी केंद्रीय आयुश मंत्री हेंच्यांनी जेन्ना सांगलेलें तेन्ना तें करूंक जाय आसलें, पूण तें आयज कित्याक जावंक ना तें नकळो हांव. आयज अश्यो गोश्टी आसा की तेंच्यांनी कितें करतात आनी ते मागीर विचारतात. उदाहरणार्थ तुमकां सांगता, हरवळ्या गांव दत्तक घेता म्हणून सांगलो, दत्तक घेतलो बी, त्या लोकांक सांगलें. आतां दत्तक घेवन तेजे बाबा फुडें कितें जालें तें कांयच जावंक ना. आतां पळया सांकळे बस स्टँड 10 वर्सां जालीं बस स्टँडूच बांदता. गरज आसा 10 वर्सां त्या बस स्टँडाक जावपाची, सगळ्यो सोयी आसा. आतां कोवीड येयला केन्ना मार्चान 2021 येयला कोवीड येयला. आतां कोवीड येयला म्हण ते रिजन न्हू. खणींच्या विशयाचेरूय प्रताप गांवसान उलोवप केलें. आतां सांगतात की महामंडळ स्थापन करता म्हणून. ते केन्ना करतले आनी महामंडळ करून ताची पूर्तता केन्ना जातली? बेश्टी आश्वासनां दिवं नाकात, लोकांक फटोव नाकात अशें प्रताप गांवस म्हणटा. 2012 मायनिंग बंद केल्यो आनी पर्रीकरान स्पश्ट सांगलेलें ह्यो मायनी हांवें बंद केल्या म्हणून. जाल्यार ते आयज खंय पावल्यो? कित्याक चालू जायना? आतां सांगता की महामंडळ करता म्हणून. आतां महामंडळ केन्ना करतले आनी महामंडळ करून तेजी पूर्तता केन्ना जातली? बेश्टी आश्वासनां दिवं नाका न्हू. जायना जाल्यार बाबा ते जायना, लोकांक फटोव नाका. 10,000 नोकऱ्यो तुमी आतां दिता म्हणून सांगल्यो. आतां मायनिंग तुमचे एरिया आसा, तुमकां महामंडळ केला त्याचो फायदो कितें जातलो? म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला पण जातलो वा जावचो ना? म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे हे मायनिंग ते केला पळय कॉर्पोरेशन करता ते इम्पॉसिबल जाता. कित्याक जे मायन ओनर जे आसा पळय त्यांची सर्फेस एरिया त्यांची आसा. सो हे फक्त फटोवपाची काम. कित्याक खबर आहा, हेच तर ते मायन ओनर घेवन जर केल्लें जाल्यार ते आतां आमचे मायनी सुरवात जाल्यो आनी वेवस्थीत ह्या लोकांचो जो विशय आसा पळय तो सुट्टलो आहलो. म्हाका दिसता हे मायनिंग कॉर्पोरेशन करून हे स्वताचो बेनिफीट घेवंक सोदता. आतां तुमी खबर आहा कदंबा कॉर्पोरेशन ते कितलें चलता, तितून कदंबा कॉर्पोरेशन फायदो ना, पूण मायनिंग कॉर्पोरेशनचो फायदो आसा पळय तो कितलेच पडीन त्याचा लोकांक फायदो आसा. आनी तो फायदो कोणाक एका दोगा मनशांक मेळटा. हे कॉर्पोरेशन केलें म्हणजे हे जावचें ना. ते मायन ओनराक घेवन बसत न्हू जाल्यार तेका कितें तरी जें वेगळें वातावरण जातलें आनी ते 100% मायन सुरू जावंक शकता. तांकां विश्वासान घेतला जाल्यार म्हाका दिसता हे आतां आमदार मंत्री आहा पळय थंय खंय तरी हेंचे मायन ओनराचेर हेंचे डिस्प्यूट जाला. तांकां सांगलें तर हेंकां शेळी जाय म्हणून तरी हे कॉर्पोरेशन करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर सांकळेच्यान महेश गोवेकार. रक्षा बंधनाचेरूय कोरोनाचें सावड आसलें. देखून घरांतल्या घरांत जावपी हो सुवाळो आशिल्ल्यान कांय भयणुलांनी आपल्या भावांक ओवाळीत आनी तोंड गोड करीत राखी बांदली. पळयात.
मिरामारच्या रोटरी क्लबान सुपर क्रू आणि मुक्ता ऑप्टिशियनाच्या जोडपावलान दोळे तपासपाचें शिबीर घडोवन हाडले. ह्या शिबिराचो कितल्याशाच लोकांनी लाव घेतलो. दोळे हो मनशाच्या शरिराचो म्हत्वाचो अवयव, देखून ताची जतनाय घेवप भोव गरजेचें. ह्याच नदरेंतल्यान मिरामारच्या रोटरी क्लबान हे शिबीर घडोवन हाडलें. We have this eye camp today organized in association with Super Crew Sports and Cultural Association, wherein we have got the chairman, Mr. Suresh Mayakar, who has collaborated with us to hold this eye camp in Kalangut. So we have making this efforts to reach out to people, so that, as you know, blindness is something that is one thing we need to eradicate all over the world. And in India, we have got a lot of population which is undergoing stress through eyes. So we need to address this issue, and we thought this was a good opportunity to collaborate with like-minded organizations who are working very hard to eradicate this or to address issues which are very pertinent to the society, which we need to overcome. So we thought we should collaborate, and today we are having this eye camp which is getting a very good response. We started at 10 o'clock in the morning, and we are having a very good response to the camp. So I'm hoping that we will get after this we want to do some other efforts to give them spectacles or to do the operations free of cost, cataract operations. So we will take this forward in the next phases. Right now we are doing this eye camp, so we are hoping that it's going to be a great success. I know that it's going to be, because we are collaborating with the like-minded people and the right people. So I thank also Mukta Opticians, who is actually shouldering all the taking all the support, giving us all the support to actually take this forward. So thank you to Mukta Opticians, Dr. Rotarian Kishore Salsolkar also. So thank you once again. Mayakar, on behalf of Super Crew, would like to thank our president, Rotarian Srinatha Pednekar, आणि त्यांचो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बाब सिद्धार्थ. म्हाका दिसता 5 वर्सां अदीक जाली आय कॅम्पच्या संदर्भात आमी कळंगुटे भागात काम करूंक नासले. परतून देव बरें करूं तेंचे की आमचे कडेन तेंच्यांनी कोलॅबोरेट केलें आनी म्हणाले कळंगुटेन आपलो एक कॅम्प करुया, आनी कॅम्प बरे पैकी रिस्पॉन्स आसा. वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग मोर ऑन सिनियर सिटीजन्स, कित्याक सायट इज ऑलवेज निग्लेक्टेड. एक खंय तरी अवेरनस हाडूंक जाय. 8 वर्सां पयलीं हांवें थ्रू रोटरी म्हजे आय डोनेट केल्या. इन द सेन्स हांव जेन्ना पास आवट जातलो तेन्ना म्हाजे आय कॅन बी डोनेटेड. त्या दृश्टिकोनातून जर काम केलें जाल्यार एक 5-10 वर्सांनी खुबशे जे ब्लायंडनस आहा, तशें मॅडमीन सांगलें, ब्लायंडनस ऑल ओवर द वर्ल्ड आसा, इंडियेन तर गोंयभर आमी ते इरेडिकेट करपाक काम करूंक जाय. तितून जर काम केलें जाल्यार एक दीस असो येतलो की वील बी सायट, सगल्यांक सायट येतली. कित्याक जर तर दोळे ना जाल्यार तेच्या मनात कितें, त्या मनात तेजें कितें चलता, जावं ही डिप्रेस म्हणजे एक खंय तरी तो डिप्रेशनाक वचूंक शकता. म्हणून आनी खुबशे इव्हेंट जावपाचे आसा थ्रू रोटरी. तुमचे आमकां सहकार्य लागतले. हेल्थाच्या संदर्भात खुबशें काम उरलां तें करूंक जाय. आतां रिस्पॉन्ड बरो पैकी हा. एकूच वर जाला, म्हाका दिसता वी आर क्रॉसींग 100 नंबर. सो फुडें लोक येतलो, इतलें म्हणटा देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगासो.